मडगावच्या पोरण्या बाजारात चलपी पारंपारीक पुरुमेताच्या फेस्ताक नागरिकांची बरी गर्दी जाली तरी खाऱ्या नुस्त्याच्या विक्रीक अंदू अपेक्षित प्रतिसाद मेळूंक ना। फेस्ताक पयल्या 4 दिसात विक्री मंद जाल्ल्यान पारंपारीक नुस्तेकार आनी बायला विक्रेत्यांक हुस्को निर्माण जाला। जरी गिरायकाचे यो वच चालू असले तरी खरेदी उणी जायत आसा अशें विक्रेते सांगतात आनी सप्तकाच्या निमाणे मेरेन विक्री वाडटली अशी आस तांकां आसा। 5 वर्सां जालीं हांव बसतां आनी हे भाशेन गिरायक केन्ना जालें ना। म्हणजे हे पाट गिरायक लॉस म्हणजे कोण लोकां पागार हेच पागरांत येयले ना न्हू लास विकाय कोरपा 20 रुपया एक आगोडीक 1 किलो कातरून 20 रुपया 30 किलो आसता 40 किलो आसता 50 किलो आसता गिरायक ना लोकांक पयशे नाही मरे बाबा लोकां पगार पडले जाल्यार लोक येता गिरायकां हात घाताय सोलियां व्हरपाक आनी पयशे ना जाल्यार कोण वतलो सोलियां सुकयले तेशें हाडले बरें आहलो गेले ते पाट बरें आहले गोड्या हाल्या पोरां गोड्या जायत देव सोडना न्ही रे देव कोता सोडली वाट तुमचे आनी तुमचो येता आमकां गिराक या कोण आहा चोय रे बाबा एक मनीस आहा हिंगा आनी आमी चोयताय चोय सोलिया कोताय ते एक किला 30 रुपया मागताय तोरपा कातोरपा 1 किला 30 रुपया मागीर आमी कितें करपाचें रडपा हेंचो एक गिराक आहा चोय।